मुरगांवांतले लोक उदकाक पातीशेर उदक आयल्यार तातूंत तांबडी माती हे उदक पिवपाक खंय मेळना। लोक PWD आनी सरकाराच्या नांवान बोळ मारतात। वाठारांत PWDची टाकी आसा, जायते टँकरूय आसा, मात तांचो वापर जायना। उदक आसना तेन्ना लोकांक भायल्यांतल्यान टँकर मागोवचे पडटा। कभी कभी गर्मी के सीजन में पानी नहीं मिलता है, नल में पानी भी नहीं आता ना। और टैंकर कभी भी उनको 10 बार फ़ोन किया तो आएगा, और फिर भी गारंटी नहीं उनका आने का, कोई चांसेस नहीं। तकलीफ हो गया हमको, पहले से भी तकलीफ है पानी का। कल से पानी नहीं था, आज जरा छोड़ा है। किधर से आ लेके तुम पानी? PWD का नल है। उदकूच येना आनी येयला ती माती कशी येयल्या रेबे खाल्ल्यार सुद्दां मोडटली कशी, ते कोणूच लक्ष घालिना हितून। त्या उदकाचे कांयच पळयना, सगळे हे डस्ट रे, तांबडे तांबडे माती आसा ना तशी। आता येयला बारीक पण सगळी माती म्हणून पिवंक भरूंक ना। तुमकां टँकर बी कितें धाडलेले? काय देना टँकर ना काय ना। ते टँकर तेंचे गव्हर्नमेंटान चालू करपा जाय न्हू। गव्हर्नमेंटान चालू करपा जाय, बेश्टे हाडटा पळय हांगा दवरता टँकरां। हे गव्हर्नमेंट जॉब करता खंय? कितें गव्हर्नमेंट जॉब हेंचे? लोकांक कितें त्रास? PWD आसतना लागीं इतली व्हडली टाकी आसतना सुद्दां इतले आसतना सुद्दां कितें फायदो? त्या टाकी पळय स्क्रॅप केला हांगासर। प्लस एडिशनल थिंग इज वॉट की दे आर हायरिंग प्रायवेट टँकर्स एंड पाणी पावयता म्हणून। सो प्रायवेट टँकर्स वूड बी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 2000 रुपीज आनी हिंगा आमचे बरे टँकर्स ट्रक्स हिंगा ऑलरेडी स्क्रॅप जाल्या, वीच कॅन बी कन्वर्टेड इन टू वॉटर टँकर्स। एक्चुअली आमची जे उदक येता तातूंतले आमी मेजॉरिटी ऑफ द एरिया कवर करता, ऑलमोस्ट 95% एरिया आमी कवर करताच। पूण तरी सुद्दां थोडे इन पॉकेट्स ज्या जाग्यार पळय शॉर्टेज जाता थंय आमी टँकर धाडटा। आमचे कडेन 2 टँकर हायर्ड आशिल्ले, त्या भायर आतां आमी आनीक मागला ल्हान टँकर, जे ल्हान एरिया ज्यो एक्सेसिबल ना तांचे खातीर। पूण विथ दीस 3 टँकर्स आमी मॅनेज करता, म्हणजे जी शॉर्टेज एरिया आसा ती। रिगार्डींग जे पळय आमचे टँकर्स जे हांगा आसात गव्हर्मेंटाचे, ते मोस्ट ऑफ देम आर 30 years ओल्ड आनी ते सारकी ताका खूब एक्सपेंडिचर करून सारकी करून सुद्दां इट कॅनॉट बी पूट टू टोटल यूज। सो आमी डिसायड केलां की ते स्क्रॅप करपाचे। आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट धाडला स्क्रॅप करपाक। नुस्तें मारपाक LED लायटी वापरूंक दिवचे नात। गरज पडल्यार पेट्रोलिंगाक आनी बोटी घालतले म्हूण नुस्तेमारी मंत्री आवार्तान LED वापरपी नुस्तेकारांक शिटकावणी दिल्या। 22 नॉटिकला भितर बोटीक LED लायटीचो वापर करूंक दिवचो न्ही म्हूण वेळीचो आमदार बेंजामिन सिल्वा मागता। पारंपारीक नुस्तेकार आनी बोटवाल्यांक खंय नुस्तें मारपाक त्रास जाता। आमगे ती एक पेट्रोलिंग बोट विथ द कोस्टल पुलीस, वी आर डुईंग द पेट्रोलिंग वर्क। एक बोट घेवन जायना सगळे कोस्ट मेन करता, बट स्टील आवर बोट इज गोइंग आउट टू चेक एंड एज फार एज वी हैव नोटिस्ड एंड द रिपोर्ट दैट वी आर गेटिंग, दे आर नॉट डुईंग द फिशिंग इन आवर वाटर्स, बट इट इज बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स दे आर। आनी सी इन डीप सीज एक बोट घेवन जायना, एटलीस्ट एक 3-4 बोट आसूंक जाय टू कंट्रोल एवरीथिंग। तांकां ऑलरेडी लेटर जाल्या LED लाइट्स काडपा जाय, and then Sailak means we are not fishing in our territorial water, but we are going out of 12 nautical miles. Still we have told them there is nothing doing, you have to remove the LED lights. So at the traditional fishermen म्हणून action घेना है, but action was already imposed on them first. LED lights पड़े हैं तो हमके territorial waters पड़े हैं 12 nautical miles भीतर, तीन बैन वासा, ये उदका LED light घालपाक जायना। आनी आमचे मदेशान आमी स्ट्रिक्ट रावले। आमी मिनिस्टरा पासून सांगला तुमी एक्शन घे म्हणून, भितर कोण पड फिशींग करता की लायट घालून LED घालून ताका तूं फायन घाल ना कितें कर। आतां आफ्टर 12 नॉटिकल मायल्स भायर पळयता न्हू ताका आमच्यान कोणाचें बंधन घालपाक जायना, पूण तेमी एक परमिशन घेवपाक जाय, LOP घेवपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक, ती स्टेट गव्हर्मेंटाक लागना भायर आफ्टर 12 नॉटिकल मायल्स। सो ते एक परमिशन तेमी घेवपाक जाय। आतां सगळे अपोज करताय, ट्रेडिशनल फिशरमॅन अपोज करताय, मागीर दुसरे थोडे बोटकार बी अपोज करताय LED नाका, पूण कोण अपोज पड करता तेमी पासून लायट घायले आतां LED घातले सगळ्यांनी घातले, कोण ना म्हणत ना। पूण आतां ऑपोजिशन पड जालें ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन तेंगे जालो। कायदेशीर मार्गानूच कावरेच्या मेन येरादारीचो प्रश्न सोडोवपाचो पडटलो। लोक सदा काम धंदो सोडून रस्त्यार येवंक शकना म्हणून मिनेरांनी एक्सपोज केल्लो पंच एक्टिव्हिस्ट रवींद्र वेळीप उलयता। सोमारा कावरेचे लोक आझाद मैदानाचेर जमले। कावरेकार मायनिंगांक सहकारी सोसायटी करपाक सोदता। वेळीप खण संचालकाकूय मेळ्ळो। संचालक म्हणटा सगळें कायदेशीर चल्लां। we don't take law
law that seriously. We have high esteem for the laws which are in force. We have high esteem in regards for High Court, Supreme Court. We don't have any scant regard for them. That's why I want to know. So insert डंपाचेर कोणे माती घाल्या केन्ना घाल्या ती म्हाका सांगतो. सोसायटी कित्याक म्हणत दवरचेनी जावपाची ते शिवाय पळय आतां बायलांचेर अत्याचार जालो तो बी सॉल्व जावना रविंद्राचे अटॅक जालो तो बी सॉल्व जावना कित्याक म्हणून अशें उलिपोवन दवरिताक ते स्पश्ट सांगा न्हू कित्याक दवरला तो आतां अशी करीत जाल्यार आमच्या फुडली भुरगीं फुडें जातली भुरग्यांक अशेंच करतले सगळ्या भितर वडयल्ला आमकां रविंद्राचे अटॅक केलो तोय बी जावपाक जाय तेजें सोल्युशन जावपाक जाय आमकां तेजेर हो लढ काडटा म्हणून आमकां खंय तर पॅक करपाचें आमच्यो मागणी बंद करपाच्यो पांयतळां उडोवपाच्यो पोनां उडोवपाच्यो हें सरकाराचें आयज चल्लां. कोण सारको आसा आनी कोण सारकी ना हें ठरोवपाचें काम कोणा तरी तिसऱ्या मनशा कडेन दिवचें पडलें कळ्ळें न्ही. सो आमकां थंय दिसता खंय तरी दवरयता म्हणटकीर खंय तरी उजो पेटला नो डावट तो म्हणटा उजो पेटलो ना आमकां तर दिसता दवरयता खंय तरी म्हणटकीर कितें तरी भानगड आसा. सो हेजे फुडले कडेन कितें आसतलें पळय न्ही तें आमी कायदेशीर करतात जे दिसून येता की तांकां एकटो मनीस भितर फिल्डां आयल्या जाता मायनींग फिल्डां बट तांकां चड जाण लोक येयल्ली नाका कोऑपरेटीव सोसायटी भितर येयल्ली नाका. सो हाजेर कळून येता की तेंच्यांनी इंटेन्शनली ती कोऑपरेटीव सोसायटी रजिस्टर करनासतना दवरली आसा. हे जे लोक आसा पळय कावरेचे लोक आसा फाटले दीस कितलेशे दीस जाले उठलेले आसा तांकां तेंचें काम आसा धंदो आसा ते बाबा शेतां वचपी लोक म्हाका जाल्यार दिसता की आमच्या लोकांक म्हाका त्रास करपाक नाका. म्हाजेर जर अटॅक जालो ताजेर म्हाका आतां पुरेपूर कळून येयला की हाजी कांय इन्क्वायरी बी जावची ना. There is nothing. That's what I wanted to know from him. What is the issue? One issue which I find is that their cooperative is not being registered with the Department of Cooperation, for which I assured to them that if that is an hurdle for them from being registered as either leasing contractor or transport contractors, we'll give them all assistance and we'll see to it that within 2 days it is registered. However, merely by registering a cooperative or being a transport contractor also, they have to also show efficiency. If they are not efficient enough, they may not get contract. We may not be able to force someone to employ them. That's the only thing we conveyed to them. This e-auction is conducted as per Supreme Court direction by the state government. The ore belongs to state government as such. There is no question of illegality with regards to that ore which is transported in their or other villages as well. घेऊया एक विराम.